जॉब स्कॅमा भितर कोण्या जी लुकआउट नोटीस काडलेली म्हणजे जो टिचर योगेश विनय कुंकळकर आणि जे जॉब दिता म्हणून पयशे घेतलेले आनी हेच्या विरुद्ध संगम बांदोडकर हांणी कंप्लेंट दिल्ली की ताची चलयेक जॉब दिता म्हणून 12.5 लाख रुपया मागलेले म्हणून आणि जवळ जवळ 1.25 लाख हाचे सगळे जॉबाचे स्कॅम त्या स्कॅमा भितर योगेश हेका अटक केल्ली आणि तेच्या उपरांत हेणे जे कोणाक बायल मनशेक पयशे दिल्ले तिका लुकआउट नोटीस काडिल्ली फोंड्या पुलिसांनी तिका आमकां अशें कळोन येयला की तिचें नांव जावन आसा श्रुती प्रभुगांवकर ही रावता परवरीची सो आतां पर्यंत जवळ जवळ 5 महिला ह्या जॉब स्कॅमा भितर अडकल्ली आसा आतां ह्या श्रुती कडेन ज्या ज्या लोकांनी कॉन्टेक्ट केला जावं पयशे घेतले जॉबाक लागून आनी कितें केसी आहा त्यो जे पोलीस चौकशी करतात त्याच्या उपरांतूच आमकां कळोन येतलें. आमच्या पार्टी लिडरांची जी नावां घेवपाक लागल्या त्या बेश्टे आसात त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या त्या सगळ्या जाणांचे जे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनाच्यान सुटचे जेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले जप्त करतले आणि जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें म्हणून दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. लेवल कमिटी SIT जावची म्हणून इन्क्वायरी पूण आतां जर आमी गोंयभर पळयत सकाळी आज एक प्रभू गांवकर तिका अरेस्ट केल्या आणि तिचे लिंक डायरेक्ट BJP कडेन मेळटा. दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. वी अगेन डिमांड that a high level committee has to be formed. This has to go, either a CBI inquiry has to happen or a retired high court has to intervene now. कित्याक हे प्रकरण जर आमी पळयत जाल्यार सगळे अरे ह्या टर्माचे न्ही फाटल्या टर्माचे सुद्दां पळय भायर सरता आतां. There has to be, like in a beehive, एक queen bee म्हणून आसता. So Tesla all get attracted to that. So where is the queen bee? So we don't know.